भाजपान विधानसभा वेंचणुके पयलीं आपल्या जाहीरनाम्यान गोंयकारां खातीर एंटी करप्शन हेल्पलायन हाडटले अशें जाहीर केल्लें। ती हेल्पलायन खंय पावली असो प्रश्न आम आदमी पक्षान भाजप सरकाराक केला। भ्रष्टाचार हो फकत वेंचणुके खातीरचो मुद्दो जावन उरला। लोकांची दिशाभूल करून सत्तेर येवप आनी सत्तेर येना फुडें पयल्या दिसाच्यान भ्रष्टाचार चालू जाता असो आरोपय आम आदमी पक्षान केला। तशेंच अटल सेतूचेर पडिल्ली फोंडकुलां ही गर्मे खातीर न्हय जाल्यार चड जाल्ल्या भ्रष्टाचारा खातीर अशी टिका आम आदमी पक्षान केला। आता गोंयांत सुद्धा आम्ही पळयलां की इलेक्शना पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें की आमी एंटी करप्शन हेल्पलायन करतले म्हणून। खंय गेलो हो एंटी करप्शन हेल्पलायन? आता खंयच्या भ्रष्टाचार उघड जालो जाल्यार खंय वचपाचें सामान्य गोंयकारांक? तर भ्रष्टाचार हो फक्त इलेक्शनाचो मुद्दो उरता ह्या भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी असल्या पार्टीक। हांकां फक्त लोकांची दिशाभूल करून सत्तेर येवपाचें आसता आनी सत्तेर येतकच पयल्या दिसांच्यान तांचो भ्रष्टाचार चालू जाता। आनी त्या खातीर हांवें पळयलो की रिजल्ट येतकच ऑलमोस्ट 1 म्हयनो लागलो ह्या सरकाराचे सगळे गठन जावपाक आनी सगळे मंत्रीपद डिसायड जावपाक, कित्याक फक्त तांचे वाटपण चडिल्ले। कोणाक खंयची मिनिस्ट्री मेळटली, कोणाक चड खावपाक मेळटले हाजेरूच चलिल्ले। ते पयलीं सगळें ठरता आनी मागीर सरकार चलोवपाचो काम फुडें सरता। अटल सेतूचो आमी विशय काडलो, इतलो भ्रष्टाचार तातूंत। पयर कोणे तरी एक्स PWD मिनिस्टर धवळीकर बाबाक प्रश्न विचारलो की तुमकां कितें दिसता, तुमी तेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ब्रीज जाला तेन्ना? तो म्हणलो ना, probable reason for potholes in Atal Setu is there is too much heat in Goa. हे हांवें पयलेंदा आयकलां की गरमे खातीर रस्त्यान खड्डे जावपाक शकता। हांव धवळीकर बाबाक सांगूंक सोदतां, तूं ज्या BJPक गाळयो घालून तो BJPक जे भ्रष्ट म्हणटालो ताच्या खातीर इलेक्शना पयलीं तांकां गाळयो घालून इलेक्शन जिखून आयलो आनी मागीर त्याच BJPन उडी मारली। हांव सांगूंक सोदतां, गोंयांत गरमीक चड ना, गोंयांत भ्रष्टाचार चड आसा। It is not too much, the reason for potholes in Atal Setu is not too much heat in Goa, it is too much corruption in Goa.